मडगांव वाठारांत येरादारीची समस्या दिसान दीस गंभीर जायत आसा। त्याच बरोबर येरादारीचे योग्य वेवस्थापन जायना असो थळाव्यांचो आरोप आसा। आता नातालाची परब लागीं पाविल्ल्यान लोक खरेदी करपा खातीर येतात आनी येरादारीची सामकीच कोयंडी जाता। येरादारीचे योग्य वेवस्थापन जावचें म्हणून मडगांव शारांत ट्राफिक पुलिसांची संख्या वाडोवपाची तशेंच रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान केला। पळय कितें आसता आतां आमचेले क्रिसमस न्यू इयर टायम आतां हांव गाडी घेवन आतां एक 200 मिटर क्रॉस करपाक एक वदवर लागला। हांव कितें म्हणटा एटलीस्ट मारगांव इज बिकम वर्स्ट टू वर्स्ट। आय अंडरस्टँड म्युनिसिपालिटी ट्रॅफिक तुगेले ट्रॅफिक पुलीस एटलीस्ट क्रिसमस हॉलिडे सिजनाक तरी कॉप्स घालपा जाय न्हू। दोनी वाटेन ट्रॅफिक आहा पळय पेक पार्किंग ना डेजिग्नेटेड पार्किंग ना। आय मीट इज अ हाय टायम मॅन। आतां पळय आतां आमी केडशे कार्मोना उर्ली वार्का बेनावली सोन सगळे गेटीन येता। गेट पडले जाल्यार थिंग आनी मेस स्कूल आहा कॉलेज आहा। आय मीन इट्स अ हाय टायम वी हॅव टू प्लॅन समथींग हियर। दीस इज समथींग एवरी डे आमचे लोक भायर सून येता कोण लंडनसून येता कोण अमेरिकेसून येता ट्युरिस्ट येता। हे मारगांव सिटीक अटेन्शन दिवपाची गरज आहा बिकॉज बिजनसीस आर ऑल्सो इफेक्टेड। आतां हांव म्हणना आमी एक पार्किंग मेळना खूंय plus people are parking. You cannot blame the people because there is no option. So हांव मागता म्युनिसिपालिटी एटलीस्ट तुमचे रोड साइड पण कार्ट आहाय ते काडपाचे नो पार्किंग सायन घाला तुमी एटलीस्ट put some signboard where people can park and people cannot park. So you cannot blame the people. So हांव मागता हे मातशे ऑथॉरिटीजान एटलीस्ट एक क्रिसमस न्यू इयराक तरी एटलीस्ट समथींग शूड बी डन सो दॅट लोकांक तरी रिलीफ मेळपाक। तूं वयता लोक जाय तशें करून पार्किंग करता बट यू कॅनॉट ब्लेम द पीपल। एटलीस्ट पुट अ सायन पार्किंग नो पार्किंग पार्किंग फॉर 2 व्हीलर्स पार्किंग फॉर 4 व्हीलर्स सो दॅट मारगांव प्रॉस्पर्स यू नो।